पारपोई मंडूर दोंगरार घाल्ल्या उज्याक लागून बरेच लुकसाण जालें। सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी आक्षे पंचायतीच्या पंच वांगड्यां सयत उजो लागिल्ल्या दोंगराची पळोवणी केली। उपरांत त्या दोंगरा वयली 72 झाडांची कत्तल केल्या अशें पळोवणे वेळार कळून आयलें। ह्या घडणुकेची म्हायती रान खात्याक दिल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी लेगीत ह्या दोंगराची पळोवणी करून थंयच्या 2 कामगारां सयत कंत्राटदाराक आनी तांची मशिनरी लेगीत रान खात्यान ताब्यांत घेतली। हो उजो मुद्दम कोण तरी लायता आनी जमीन हडपपाची कामां करता अशें विरेश बोरकारान अदमास उक्तायला। उज्या वांगडा झाडांय कट केल्या। सो तेका लागून आयज सकाळी आमची जी पंचायत बॉडी आसा पंच मेंबर सरपंच आनी आमचो सेक्रेटरी आदसी मंडळ पंचायतीचो तो ते सायटीर पळोवपाक म्हणून गेला आनी तेन्ना पळयत जाल्यार हांगा खुबशीं झाडां कट जाल्लीं आसा, खुबशीं झाडां उमटून येयल्लीं आसा आनी उजो पेटलेलो आसा आनी ऑलमोस्ट अरावंड 20,000 स्क्वेअर किलोमिटर ह्या रेडियसान हो उजो स्प्रेड जाल्लो। आनी तेन्ना मागीर आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय आपयलें आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल सायटीर येयले आनी तेंच्यांनी जी झाडां कट केल्लीं आसा ती कावंट केली। एंटायरली जी झाडां कट केल्या ती ऑलमोस्ट 72 झाडां ही कावंट केल्ली आसा आनी तितून 2 प्रॉपर्टी आसा। एक प्रॉपर्टी आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी एक प्रॉपर्टी आसा ती कोमुलदाद प्रॉपर्टी आसा। सो ऑलरेडी आमी कोमुलदादीचे जो एडमिनिस्ट्रेटर आसा तेकाय कळिल्लें आसा की तेजेर तुमी रिपोर्ट करचो आनी फॉरेस्टाक कंप्लेन घालची म्हणून। आनी आमी हांगा सांगलेलें आसा तेंकां आतां 2 जाण आमकां ऑलमोस्ट थंय लेबर आसले, त्या लेबरांचे आमकां जो सुपरवायझर आसा तेंकां गायड करतालो। उजो जो तेन्ना आमी जेन्ना विचारलें तेंकां तेन्ना म्हणून आमी तुजो लायला आमी कंट्रोल फायर घालतले म्हणून लागलो। तशेंच जो झाडां कट केल्या तेंच्या आमकां मशिनरी गावली, तेंची चेन सॉ गावलो, एक चेन सॉ गावलो, 3 बुश कटर गावले आनी बाकीची जेंची गाडी जावं बाकीचे जेंचे पेट्रोल घालपाक कॅन्स आसता ते आहले। सो हें सगळें आमी धरलां आनी आयज RFOन हांगा तेंकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगा सद्याक हाडलेले आसा आनी तेंकां कंप्लेन लॉन्च करता तेंचेर एंटायर तो अंडर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट हेजेर आमी तेंचेर कंप्लेन लॉन्च करता, तेचेर फायल करता आनी ऑलरेडी तेंकां आमी सांगलेलें आसा की जाता तितलो स्ट्रीक एक्शन घेवचो म्हणून। आनी जो ओनर आसा तो ओनर आजून पर्यंत येयल्लो ना, सो तेका लागून ते रावल्या ओनराक हें करपाक लागून। आनी ओनराचें कितें एक्झॅक्टली कितें आसा तें कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान कांयच परमिशन घेतलेली ना खंय। आनी जो उजो बसून लागला आयज तुमी पळयता आसतलो उजो लागला एक प्रॉपर्टीक लायला आनी दुसरे प्रॉपर्टीक लायला आनी तिसरे प्रॉपर्टी कडेन बसून पावतलो आसलो। सो सायडीचे नेबरींग जे प्रॉपर्टीज आसात जे फॉरेस्ट आसा जे आमचो सायडीकूच फॉरेस्ट एरिया डिमार्केट केल्ली आसा म्हणजे इन बिटवीन थंय बसून तो पावतलो आसलो आनी आयज परत आमी फायर ब्रिगेड थंय पावयल्ली आसा।